ही आमच्या गांवान एके भाशेन केल्ल्या रागार जावच्यो न्ही, कोणाची नांवां जबरदस्ती काडची ना, पूण जे तुवें एक एकल्यान केला ते जेजून पळयला. नांवां चुकतेली हाका लागून नांवां काडिना, पूण सांगूंक सोदता तें ड्रीम लँड प्रोजेक्ट अशें म्हज्यान म्हणूं येता. फादर विक्टराच्या मनान आसलेले जे येदे व्हडली सिंतूर ती ताणें एके भाशेन सायबीण मांयचे विनवणेन आनी तुमच्या आदारान ती पुरी केली. पवित्र सभा कॅथलीक चर्च क्रिस्तांव इगोज आयच्या दिसा 1 तारखेर सगळ्या सांजांचो दीस मनयता. तसोच 2 तारखेर नोव्हेंबराचे 2 तारखेर सगळ्या मेलोल्या आत्म्यांचो उगडास करता. आयज सगळ्या इगोजेचे सिमितेरींनी सगळो लोक आपल्या मेलोल्यांचो उगडास करूंक तांचे फोंड नेटयता आनी तांचो उगडास करता. As you see here, there have been many people come to pray, light candles and dress the graves of their loved ones. Tomorrow there will be mass at 6:30 a.m. and 8 a.m. to remember the souls and pray for them all. Where many people come to decorate the graves of their loved ones and pray for them. You can see like all are lighting up candles, decorating it in a different way.